17 वर्षीं भुरगीं घेवून जायत एडमिशनाक. पण आता हेच शाळेन ॲडमिशन कित्याक मेळूंक आता? शाळा अशी बरी आसा, फॅसिलिटी शाळेन अशी बरी आसा. आमकां दिसता अशी गव्हर्मेंटान भुरगीं शिकची. टिचरी बरी आसा, भुरग्यांक बरी हँडल भुरग्यांचे करता. कार्यक्रम बी फुडें काडल्यार आमकां अशें फुडें सरोंक मेळटा भुरग्यांक लागून. भुरग्यांक फुडें काडटा सगळे एक्टिविटीज. आणि आता तुम्ही पयलेक ॲडमिशन घेतला? हांगासर ह्या इस्कॉलान बरी सुविधा आसा आनी पीटीएची बी पीटीएन फुडें सरपाक मेळटा. तशी भुरग्यांक टिचरी सगल्या भुरग्यांकूय फुडें काडटा, तशी पेरंट्सांकूय फुडें काडटा. आनी ह्या इस्कॉलान खूब सुविधाय बीन सारकी बरी आसा. सरूय बरें शिकयता, जावं हेल्पूय करता सगळ्या भुरग्यांक पेरंट्सांक बी. एन्युअल डेयाकूय बीन मिक्सअप करता स्टुडंटांक, तशी भुरग्यांक जावं हांकां पेरंट्सांक. तुवेंचे भुरग्याक ॲडमिशन घेतला आयज? हय, फस्टाक. बीपीच्यान ते फस्टाक आतां वयतले. पीपी हांगाच दिसता न्हू कितें? नमस्कार. आयज आमची एडमिशनां चालू आसा गव्हर्मेंट स्कुलाची, जी मराठी शाळा, जी केंद्र शाळा म्हणून आसा पळय. आनी केंद्र शाळा कशी आसची तर कितकेशेच आमी हांगासर वेगवेगळे प्रोग्राम किंवा वेगवेगळे हें करता, तेजो आयज आमकां फायदो जालो. कारण आयज खुबशे भुरगे हांगा येवं लागले पळय. एडमिशनाक कितकेशेच भुरगे येयल्लेले आसा. आनी तुमी जाणा आसतले की एज्युकेशन म्हणजे प्रायवेट स्कूल. आयज वचत तो पेरंट्स एकच चिंत्ता की प्रायवेट स्कुलान घालपाक जाय आनी घालतात. पूण खंय तरी आयज गावडे सरा सारको हांगासर येयल्ल्याक खुबशे आमी खुबशे खोडून काडलेले आसा. आनी खुबशे भुरगे टर्न जाता. म्हणजे गव्हर्मेंट शाळा जी आहा, गव्हर्मेंट शाळा चडशे अशे जाल्लेले आहा की भायले आवटसायडर आसतात. पूण आवटसायडर न्ही, खुबशे हांगा गोवन जे गोंयकार आसा आनी पयलीं 400-450 भुरगे आसले हांगासर, की आयज खंय तरी आमी झेप घेतले अशें दिसता. आनी 1-2-4 वर्सांनी म्हाका दिसता हांगासर ही जी केंद्र शाळा गव्हर्मेंट शाळा जी आसा ती जे 400-500 भुरगे जातले अशें अपेक्षा दवरता आमी. कारण खुबशे भुरगे आतां येवं लागले. आतां तुमी पयलें आसतलें की कितकेशेच भुरगे म्हणजे 30-35 भुरगे हांगासर येयल्लेले आहा आयज एडमिशनाक. तशेंच आमची पीपी स्टार्ट आहा आनी खऱ्यांनीच बरें म्हणजे ही सगळ्यांचीच शाळा, बाजारकारांची शाळा किंवा बाजारांतली किंवा तांबडी शाळा म्हणटाले आमी आमच्या भुरगेपणान, ती खंय तरी आयज दिसता ना ही आमची शाळा आयज खऱ्यांनीच, अशें इतकेंच सांगूंक सोदता हांव. देव बरें. मदीं म्हाका दिसता मातशे हे कमी जाले भुरगे मदीं. मातशें कमी जालें म्हणजे कितें जालें की जेन्ना बिल्डींग बांदपाची जाली पळय तेन्ना ते शिफ्ट केले. त्यामुळे मातशे खंय तरी भुरगे हाल्ले म्हणजे कशें आहा, आमकां ओल्ड पुलीस स्टेशनाच्या हितूर हें केल्लें, थंय बिल्डींग दिल्ली आनी ती बिल्डींग सामकीच आदींच पडोंक पावलेली. थंयसून भुरगे जे गळटी लागली म्हणजे काडूंक लागले. कारण 2-3 इन्सिडंटय घडले, थंय नाल्ल पडलो आनी कितें अशें गोश्टी घडल्यो थंय. त्यामुळे थोडे पेरंट्स भियाले. पूण ते आतां म्हाका दिसता आमी कवर करतले अशें दिसता. आनी येता भुरगे आतां खुबशे येता.